नमस्कार. गोय मुक्त करपा खातीर जे स्वातंत्र्यवीर वावुरले तांकां अभिवादन करीत आयचे लंच टायम बुलेटिन सुरवात करता. सगळ्यात पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. चलात उठात जागे जायात. गोय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळोन क्रांती ज्योत पेटोवया. विकसीत भारत 2047 बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपाक सगळे वावरुया. क्रांती दिसा कार्यावळीन मुख्यमंत्री उलयलो. असोळणेच्या दोतोर जुलिया मेनेझीस हांच्या घरांतल्यान पेटिल्ली क्रांती ज्योत. क्रांती दिसा पयली खंय दोतोर लोहियान पणजे घेतिल्ली सभा. गोयभर मनयलो 79वो गोय क्रांती दीस. मंत्री रवी नायक, मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आमदार दिगंबर कामती सयत हेर फुडाऱ्यांनी हुतात्मा स्मारकाक ओपली आर्गां. स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी सपनान पळयिल्ले गोय उरूंक ना. गोंयान खून, बलात्कार, चोरयो वाडटा. कायदो सुवेवस्थेचे 12 बिरेस्तार. उदरगतीच्या नांवान चल्ला भ्रष्टाचार. गोय बनाना रिपब्लिकेच्या दिकेन क्रांती दिसा युरी आलेमावाची सरकाराचेर टिका. प्रतापनगर दारबांदोडा चलयेचो खून. फिल्मी स्टायलीन चरित्राच्या दुबावावेल्यान प्रियकरान काडलो मोगिकेचो कांटो. दुबावितान दिली जबानी. दुबाविताक सुनायल्या 7 दिसांची पुलीस बंदखण. कोरगांव पंचायतीच्या सरपंच निवडी खातीर पंचायत संचालनालय दिता तारीख पे तारीख. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जायना जाल्यार देंवतले रस्त्यार कोरगांव पंचायत मंडळाची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारांत. चला उठात जागे जायात. गोय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळोन परत क्रांती ज्योत पेटोवया. विकसीत भारत 2047चे सपन पुराय करता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपाक सगळे वावरुया. क्रांती दीस कार्यावळीन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान हेर फुडाऱ्यां सयत क्रांतीवीरांचो उगडास करीत विरांक आर्गां ओपली. खरें म्हणजे आयच्या भुरग्यांक गोंयचो इतिहास खबर आसप गरजेचो आसा. ज्या राज्याचो इतिहास जी भुरगीं जाणटा तांचो फुडार आनी ताचें भविश्य हेंय खूब बरें आसता. म्हणून तर 19 डिसेंबर आसतलो, 18 जून आसतलो, अशे वेगवेगळे दिन आमी सदोदीत मनयता. ज्या निमित्तान म्हणजे परत एकदा ह्या इतिहासाची उजळणी जावची आनी लोकांच्या समोर ह्या इतिहासाक याद दवरपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे तयार आसचे. 451 वर्साच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की जी जुलमी राजवट गोंयच्या कितल्याशाच लोकांनी सोंसली आनी तेन्ना जो उलो मारिल्लो की सगळ्या जाणांनी एक जावपाची गरज आसा. हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे सगळे जाण एक जावन ह्या पोर्तुगीज जुलमी राजवटीच्या विरोधात लढपाची गरज आसा आनी तीच तर तेन्ना सगळ्या जाणांनी एक जावन खरें ह्या स्वातंत्र्य लढ्याक सुरवात केली म्हणून हे पॉसिबल जालें. आयज ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा तेन्ना क्रांतीची ज्योत पेटयली गोंय मुक्त करपा खातीर. आज क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक जाय. गोंय हे हरीत क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर आमकां ही ज्योत पेटोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी नेमको म्हणजे तांच्यांनी जे बोट दवरलें की गोंय जर आमी नितळ दवरलें, गोंय जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडटले. गोंयचें नांव आज ग्लोबली आमी पळयता, बट तें आनीकूय बी तशाच पद्दतीन दवरपा खातीर हो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही तर प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. म्हणून तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्लो त्याग हो आमी विसरून उपयोग ना. आमचें सातत्यान बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंया खातीर ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर आमी वावुरतले. हें जें आसा पळय न्ही हाजो ह्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग आमी करचे ना. तांच्यांनी जें म्हटल्यार आमी सातत्यान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दवरपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर गोंय राज्य हें सातत्यान एक नंबराचेर आसा. पण हें सगळें करता आसतना लोकांनी थोडेशें शिस्तीचें जर पालन करीत जाल्यार आमी सगळ्या बाबतींत एक नंबर जावपा खातीर आमी सदोदीत फुडें आसतले. आमी गोंयची म्हणजे GDP पळयता, पर कॅपिटल इन्कम पळयता, बाकीच्या देशाच्या बाबतींत आमी बाकीच्या राज्याच्या बाबतींत आमी एक नंबराचेर आसा. आनी इतर सगळ्या गोष्टीच्या बाबतींत आनी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर खरी साथ जाय ती पुराय नागरिकांची. हांव आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा
समेस्त माझ्या गोंयकारांकडे मागता की चलात उठात परत एकदा जाग्यात आयात आणि विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हे गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या पर्यंत जरी तुम्ही केलो आसत तर आमकां चड उशीर लागचो ना. गोंय मुक्तीचे क्रांतीक एकूण 80 वर्सां पुराय जाल्यात आनी आमी क्रांतीच्या 80व्या वर्सा पांय दवरता. हो येदो व्हडलो प्रवास करप शक्य जालो तो त्या 18 जुनाक घडिल्ले क्रांतीक लागूनच. 18 जुनाचे क्रांतीन गोंयभर मुक्तीची चळवळ घटमूट केली आनी गोंयचे मुक्तीचो प्रवास सोंपो केलो. गोंय क्रांती दीस म्हणलो काय दोळा सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. पूण मडगांवचे सभे पयलीं लोहिया पणजे आयिल्ले खंय? पळयात खासा रिपोर्ट. क्रांती दीस म्हटलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस जर्मनी शिकताले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन विद्यापीठात PhD करताले जाल्यार दोतोर जुलियांव मिनेझीस मेडिकलाचें शिक्षण घेताले. शिक्षणा खातीर एकाच विद्यापीठात आशिल्ल्यान दोगांची बरी वळख आशिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया कांय वेळ सुशेग घेवपा खातीर असोळण्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरा आयिल्ले. 18 जुनाचे क्रांती पयलीं असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरान तांच्यो बसका जाताल्यो. ह्या बसकांतल्यानूच गोंयच्या क्रांतीचो फुडार निश्चित जालो. पूण लोहिया गोंया आयल्यात ही खबर वाऱ्यार गेल्ल्या कारणान तांकां जुलियांव मिनेझीस हांचें घर सोडचें पडलें. गोंयांत सालारजारशाही आशिल्ल्या कारणान राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांकां गोंयांत केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ली. ताकाच लागून लोहिया कांय दीस मडगांवां रावले. उपरांत ते पणजे आयिल्ले खंय. दोतोर लोहियान पणजे कांय सभा घेवन लोकांच्या मनांत क्रांतीची ज्योत पेटयिल्ल्याचें आयकपाक येता. गोंय क्रांती दिसा निमतान केपे कॉलेजीच्या इतिहास विभागाच्यो मुखेली दोतोर सुशिला मेंडीस कितें सांगता तें आयकात. जेन्ना लोहिया आनीक जुलियांव मिनेझीस VT स्टेशनारच्यान गोंया आयले तेन्ना म्हजो आवय आनी बापूय तेमकां सोडपा म्हणून स्टेशनार गेल्ले आनी बाकीचेय गेल्ले. म्हणटकूच कितें तरी गोंयांक घडटलें अशी आशा आशिल्ली. आनीक लोक म्हणटात की तो रेस्ट घेवपा आयल्लो तें खरें. पूण लोहिया जसलो मनीस तो बेश्तो रेस्ट घेवपी मनीस न्ही. आनी जुलियांवूय चळवळींक सामको पिकल्ड आशिल्लो. बरयतालो, खूब काम केलां तेणें. जेन्ना तो हांगा आयलो 10 तारखेंतल्यान 18 तारखेर मेरेन खूब प्रेपरेटरी ग्रावंड जालो. आनीक 10 तारखेर जेन्ना तो हांगा आयलो रोकोजीन आल्मेद म्हणून आमचो शेजारी तो सगल्यांक वसंत कारेक आनीक दियोनीज रिबेरो आनीक पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे एवाग्रो जॉर्ज तेमकां पोस्ट कार्डा वयल्यान नाजाल्यार तोंडांतल्यान सांगताले. आनी न्यूज पेपरांतल्यान एवाग्रो जॉर्ज आमकां न्यूज पेपरांतल्यान एडवर्टायज बरयले की लोहिया आयला, तुमी हांगा येवन मेळचें म्हणून. मागीर तेमची हांगा मिटींग हे घरांक मिटींग्यो जाताल्यो. मागीर जेन्ना आवाज म्हणजे सगल्यांक कळून आयलें की तो हांगा आसा म्हणून तेन्ना तेमकां भायर सरचें पडलें. मुर्मगांव गेले, मडगांव रावले, पणजे गेले, कित्याक हांगा रावल्यार अरेस्ट जाता आशिल्ले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन युनिवर्सिटी PhD करतालो. ताची PhD सॉल्ट एंड सत्याग्रहा आनी ते तेणें सबमीट करून ताका डॉक्टरेट मेळ्ळी बर्लिन युनिवर्सिटी. आनी जुलियांव मिनेझीस बर्लिन युनिवर्सिटींत MBBS मेडिकल डॉक्टर जातालो. सो तेन्नाच्यान तेमची ओळख आनी तेन्नाच्यान ते दोगूय पॉलिटिसायज आशिल्ले. जिनिवा वचोन एसेंब्लींक तेमी एगेन्स्ट द महाराजा ऑफ बिजापूर दे हॅड थ्रोन पॅम्फलेट्स फ्रॉम द गॅलरी सेईंग दॅट द राजा इज सायडींग विथ द ब्रिटीश. So they whistled. So that little bit revolutionary spirit was there from childhood, from their students' period. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
18 जून गोयच्या स्वातंत्र्य संघर्षाचो एक प्रेरणादायी दीस. पूण आयज गोयची परिस्थिती पळयल्यार स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी सपनांत पळयल्ले गोय गोय उरूंक ना. गोंयान खून, बलात्कार, चोरी सारकिल्ले गुन्यांव दिसान दीस वाडत आसात. कायदो आनी सुवेवस्थेचे बारा बेरेस्तार जाला. उदरगतीच्या नांवान भ्रष्टाचाराचें राजकारण चल्लां. गोंय ल्हवू ल्हवू बनाना रिपब्लिकेच्या दिकेन वचपाक लागला अशी सणसणीत टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. गोंय क्रांती दीस कार्यावळींत हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्या उपरांत ते उलयताले. If you look with the number of crimes in the first place, daily there is a murder, a rape, robberies, fights, gundagiri. This was never happening in the last so many years. You remove the record. The detection rate of crimes. What about the prevention? Why can't the government prevent it? What happens to our we've got the worst ranking with regards to implementation of policies and several things. So Goa is basically turning into a Goa Republic. The CM has a right to say what is it, but the reality is that Goa is turning into absolutely banana republic. आणि मुखार गोंयकाराचो फुडार कितें हो सरकारा अंडर म्हाका दिसता इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. दारबांदोडा तरणाटी चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणांत आनीक महत्वाची बातमी उक्ताडार आयल्या. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आपल्या मोगिकेचे आनीक कोणा वांगडा प्रेम संबंध आसूये ह्या दुबावा वेल्यान प्रियकरान तिच्या मोगिकेक फिरपाक व्हरपाच्या निमतान बंगळुरच्यान गोंयांत हाडले आनी तिचो कांटो काडलो. ही सिने स्टायल घडणूक प्रतापनगर दारबांदोडा ह्या वाठारांत घडली. नेमको ताणें कसो ताचो खून केलो पळोवया. प्रतापनगर धारबांदोडा जंगलात एके चलयेचो गळो चिरून खून केल्ल्या प्रकरणाचो फोंडे पुलिसांनी रोखडो 24 वरांत छडो लायलो. मोगात तयार जाल्लो दुरावो आनी मोगिकेच्या चरित्र्याच्या दुबावा वयल्यान प्रियकरान मोगिकेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात दुबावीत संजय केविन एम हाका कर्नाटकांतल्या हुबळी वाठारांतल्यान अटक केली. असो काडलो प्रियकरान मोगिकेचो कांटो. संजय आनी रोशनी हांचे फाटले 5 वर्सां सावन प्रेम संबंद आशिल्ले. मात रोशनी सगळ्या वांगडा मेकळेपणान वागत आशिल्ल्यान तिचे अशें वागप संजयाक आवडनाशिल्लें. रोशनीच्या आनी कोणा वांगडा संबंद आसपाक शकता असो दुबाव संजयाच्या मनात आशिल्लो. ह्याच दुबावा वयल्यान संजयान रोशनीक फिरपाक या म्हूण सांगून बंगळुरांतल्यान ताका पयलीं हुबळी घेवन आयलो. रोशनीक कसलो संशय येवंक जायना म्हूण एक दीस ती दोगांय जाणां हुबळी वाठारांत भोंवली. उपरांत दुसऱ्या दिसा ती आंतरराज्य बसीन दोगांय गोंयांत येवपाक भायर सरली. मात बसींत दोगांय मदीं वाद सुरू जालो. ताचो त्रास हेर प्रवाशांक जावपाक लागलो. निमणे ती बस धारबांदोडा वाठारांत पावले उपरांत कंडक्टरान ते दोगांयक बशींतल्यान सकयल देंवयली. त्या वेळार रात आशिल्ली. संजयान रोशनीक दाट जंगलांत व्हरून ताचो कांटो काडलो. रोशनीचो कांटो काडचो म्हूण संजयान सगळी तयारी पयलीं केली. ताचे कडेन सुरी आनी हेर हत्यारां आशिल्लीं. खून जाले उपरांत संजयान घडणूक थळावेल्यान पळ काडली. मात खुनी कितलो शातूर आसूं तो घडणूक थळार पुरावे सांडून वतात. तशेंच संजयान घडणूक थळार बशीची तिकीट पिंजून उडयल्ली पुलिसांक सांपडली. ती तिकीट पुलिसांनी जोडले उपरांत तांकां ह्या खुनाचे धागेदोरे सांपडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाखाजन दारगळ कोलवाळ पुला लागसार एक सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर तें कळपाक मार्ग ना. उज्याचे घडणुकी उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्यान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता. फाटल्या कांय दिसांनी पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो. सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो. ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना. उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो. अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावना. आमचा जवळजवळ 748 ट्रका घेऊन काढला म्हाका इमिडिएटली आम्ही फिल्टर आउट केलो आमचो शो आणि
7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले जाल्यार उंचून पेट्रोल ओडलो कंप्लीट कॅबीन गेले ते विथ हेल्प ऑफ उदरी लागली कंप्लिटली एक्टिंग्विश केली आनी मागीर तितून बोनेटान आमी ते लॉक उडले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टॅक्ट केलो. आज सकाळी म्हापसा सायटींतल्यान पेडणे वचपी एका कंटेनराक आग लागली. धारगळ कोलवाळ जो पूल आसा तो पूल क्रॉस केल्या उपरांत काही अंतराचेरच ह्या कंटेनराक मुखार आग लागल्यान व्हडा प्रमाणात कंटेनराची नुकसाणी जाली. पेडणे अग्निशामक दलाक कळयल्या उपरांत पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी म्हापसाय अग्निशामक दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पावले आणि आग आटोक्यांत हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण कंटेनरान फाटल्यान व्हडा प्रमाणात सोऱ्याची निर्यात करपी जी बॉक्सां आशिल्ली ती बॉक्सां तो सोरो खंयच्यान हाडला हाचो आजून मेरेन पत्तो अबकारी खात्याक लागूंक ना. ह्या वाठारांत जी घडणुका घडल्या उपरांत सुरवातीक आमचे पेडणे अग्निशामक दलान आग विझयल्या उपरांत ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली. पेडणे पोलिसांनी ती मागीर RTO त्या उपरांत अबकारी खात्याचे ऑफिसर त्या वाठारान आयले, तांच्यांनी पाहणी केली, पंचनामो केलो, पूण सोरो खंयच्यान आयिल्लो हाची कागदपत्रां नाशिल्ली. जे गाडयेन कंटेनरान कॅबिनान जे कितें आशिल्ले ते सगळे जळोवन खाक जाला. ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात सोरो बेकायदेशीर वयता अशे अनेक तरेचे कागाळी आसात. फाटल्या दिसा 1 कोटीचो सोरो पेडण्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान धरिल्लो आणि होय आता व्हडा प्रमाणात सोरो कंटेनरासून व्हरपाचे काम कोणी तरी करताले आणि ह्या विशयी पेडणे जे अधिकारी आसात अबकारी अधिकारी ते उलोवपाक तयार ना. पेडणे पोलिसांकडे संपर्क साधल्यात, ते कॅमेरे समोर येवपाक उलोवपाक तयार जायनात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटावन उडोवपी घडणूक घडल्या. मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. विमान सकयल येवपाक लागले. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडले, पूण लखनौ पावो मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठींत घेवन प्रवास केलो. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. ताचे जाले अशें मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडले, पूण लखनौ मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठींत धरून प्रवास केलो. गोंयच्यान इंडिगो कंपनीचे 6E6811 ह्या विमानान सोमारा दनपारा लखनौ वचपाक उड्डाण केल्ले. उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळान विमानाचो तोल जावन ते सकयल येवपाक लागिल्ले. विमान सकयल येवपाक लागिल्ल्यान विमानांतले प्रवाशी जिवाच्या आकांतान आड्ड्यो मारपाक लागिल्ले, पूण पायलटान योग्य खबरदारी घेवन विमान नियंत्रीत करून ते सुरक्षीतपणान लखनौच्या विमानतळाचेर देंवयले. ह्या विमान प्रवासातलो थरारक अनुभव प्रवासी जॉली खान हांणी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान मांडला. ऐकात तिचे म्हणणे. 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं. लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6E6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी, ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया. अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए. आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था.
इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ़्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है। वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते। इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है, ये कोई बहुत अच्छी फ़्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें। मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। फ़िलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयचे पुलीस महानिरीक्षक म्हण IPS केशवराम चौरासिया हांची नेमणूक जाल्या. तशेंच तांकां कोलवाळ बंदखणीचो महानिरीक्षक म्हूण ताबो दिला. गोंय सरकारान हे विशीं मंगळारा आदेश जारी केलो. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान हेणी आयज एक ऑर्डर काडलेली आसा आनी ह्या ऑर्डरीन गोंयांक नवो IGP दिल्लो आसा. पयलीं जो IGP आशिल्लो तो ओमवीर सिंग बिश्नोय हो जो IGP आशिल्लो तो फाटल्या म्हयन्यान म्हणजे मे म्हयन्यान गोंयच्यान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आनी मे म्हयन्याचे 30 तारखेक तेणे लास्ट ड्युटी गोंया खातीर सर्व केल्ली. आतां जो गोंयांत नवो IGP येयला तेजें नांव आसा केशव राम चौरसिया. हो जो IGP आसा तो IGP म्हणजे इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल पुलीस तशेंच इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल प्रिझन हे जे दोन्ही जे चार्ज आसात ते केशवराम चौरसियाक दिल्ले आसात. सो ही आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे केशवराम चौरसिया जो आसा तो गोंयचो आयच्यान IGP असो अपॉयंट केल्लो आसा. केशवराम चौरसिया हो इन्स्पेक्टर जनरल पुलीस तसोच इन्स्पेक्टर जनरल प्रिझन हे दोन्ही चार्ज आसात ते ताका दिल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजे. जमीन घोटाळ्याची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. आता राजधानी पणजेंत सरकारी जमीन परस्पर कब्जो करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयला. हो एक व्हडलो घोटाळो असून ह्या प्रकरणांत FIR दाखल करपाचो आदेश मेर्सेच्या सत्र न्यायालयान दिला. पाट्यार EDCचे प्लॉट आशिल्ले. तातूंतलो 25 नंबर प्लॉट परस्पर आपल्या नावार करून कांय जाणांनी रहिवाशी बिल्डिंग बांदपाक घेतिल्ली. सरकारी प्लॉट आपल्या नावार करपूच म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो जावन आसा. या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर FIR नोंद करपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला, अशें याचिकादार काशीनाथ शेटये सांगता. कांय जाणांनी जाल्यार प्लॉट भाड्याक घेवन ते विकले. हो व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचें काशीनाथ सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. एक 2 ऑर्डरी लास्ट सोमारा दीस ऑर्डर पास जाल्ले. आमी FIR मागलेले. आमी सगळ्यांनी मेळून 9 जाणांनी आनी 6 जाणांनी 9 जाणांनी मागलेले ते हेजेर मागलेले की EDCन ते पाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले. तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपा जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले. ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी तेजो धंदो करून इफ यू वर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक दिवंक जाय. तसो लॉस. आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो. तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो. तो AB करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट तिणें आनी कोण प्रेसवाल्याची बायल आशिल्ली शी वॉज अ रिकवरी एजंट हेणी सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो आनी थंय आपल्याक लागून फ्लॅट बांदताले वीच इज इम्पॉसिबल. तोय तांणी हें करपा जाय आशिल्लो आनी बोर्ड डज नॉट हॅव एनी हे टू ग्रांट सच अ हे. सो ते सगळ्यांक हें करपाचें आनी तो प्लॉट आपल्या नांवार करून आपल्याक घरा बांदपाक. ऑफिशियली यू कॅन बिल्ड. रेजिडेन्शियल तुवें स्वताक लागून तो फ्लॅट घेवन थंय करपा. इट कम्स अंडर करप्शन दॅट इज ऑल्सो नेपडे आनी तेतून निर्जा बीन कितल्योश्योच हेज्यो केसीस आहा. सो आमी ते हे करून तांणी आज हांव मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे. देन इट वेंट टू द हायकोर्ट अलाउड इट. देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांचे सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप. वयल्यान ओपन स्पेस आशिल्लो पळय ते पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा ते कोण ते सोदूंक जाय. तांणी 7.5% हॉटेलाक बीन वाडोवन दिल्या आनी कितें कितें थंय हें केलें ट्रान्सफर केल्या आनी रजिस्ट्रार हांकां सगळ्यांक आतां तातूंत इनवॉल्व कर. पयलीं तूं हें कर FIR आनी आमी अननोन लोकांचेर करतले आनी तांकां सगळ्यांक हाडटले हें करपाक. एक आमकां एकूच हो प्लॉट पळय आख्खे प्रत्येकाक चान्स दिवपाक जाय आशिल्लो. हें आतां लिगल असिस्टंट आदोगाद बीन हांवें खावपा लागले प्लॉट हेतून कामाक आसता ते EDCचे लिगल असिस्टंट कितें उरलें.
अरे सगळ्यांक दिया मरे, गरिबांक दिया. हे आपल्याक तांकां रेसिडेंट दिवपा जायना. EDC कित्याक केलें? 5 रुपया कम्युनिदादा कडल्यान प्लॉट घेतलो आनी 43 तो प्लॉट आसा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी हेंचो आशिल्लो. तुवें अशें करूंक ना. आतां कोण डॅम्पोचे 2 प्लॉट आहा, 11 विकल्या पळय, तितले समज 1 कोटीक विकला, 50 lakhs शूड कम टू EDC. ते दिवपूच ना. ते दिवंक जाय सगळे कोणे कोणे विकले आनी तांकां देर आर लीज. आतां स्पेसिसाचेर तो प्लॉट दिल्लो ताका धंदो करपाक, अशें भाड्याक दिवन आमचे गव्हर्मेंटा कडल्यानूच पयशे काडले. सो दीज आर फ्रॉड्स, दीज आर मेजर फ्रॉड्स अँड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय, तांकां इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाजे शिरोडेचे समीक्षा नाईक हिचे मोडिल्ल्या घराची समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान दुरुस्ती करून दिली. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं प्रसारीत केल्ले वृत्ताची कितल्याशाच जाणांनी दखल घेतल्या. वाजे शिरोडेची समीक्षा नायक हे बायलेची परिस्थिती सामकी बिकट आशिल्ली. तिच्या घराचेर झाड पडून पत्रे फुटिल्ली. आदाराची मागणी करपी तिचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ले. ताची दखल शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान घेतली. तिचे घराची दुरुस्ती करून दिली. समीक्षा हे बायलेन शिवप्रसादाचे उपकार मानले. तशेंच गोमंतक टीव्हीन हे वृत्त प्रसारीत केल्ले खातीर शिवप्रसादान गोमंतक टीव्हीचेय उपकार मानले. ताची तुगेले मोडलेले आशिल्ले, कोणी रिपेर करून दिले? शिवप्रसाद शिरोडकर तेणे करून दिले. ताणी करून दिले. म्हाका बेलाक खूब आदार केलो ताज्या आनी म्हाका बेलाक ताणें हें केलें मातशें करचें म्हणून. म्हाका खूब त्रासां पडिल्ले. आतां बरें दिसता तुका? आतां सगळी म्हाका प्लास्टीक जाली म्हणजे. रातची तूं आतां बरी न्हिदता म्हणजे? म्हाका न्हीद पडूंक नासली. सो गळटा म्हणून तूं छत्री घेवन घरान भोंवताली, आतां भोंवता? म्हाका भंय दिसताली हेवटेन वचपाक. आतां छप्पर जाल्यार बरें जालें. हय, म्हाका खूब तेजें हें आसा. पॉलिटिक्सा खातीर करुना, हें हांवें मनीसपणा खातीर केलां. म्हाका ती पळय छत्री घेवन भोंवली पळय हांगा, म्हाका खूब वायट दिसलें. ती एकटीच रावता हांगा आनी एक म्हाका इतलें सॅटिस्फॅक्शन जालां आयज की ह्या घरान आतां एक थेंबू पडना. पडटा काय भायलो पावसाचो? चकाचक केलें, फूल हें चेंज केलें, भितरले पत्रे चेंज केले, सगळे चेंज करून आमी हाडून तिका बरे पत्रे घातल्या सारके आनी फिट केलां. हे घराकडे आनी कांयच जावपा ना. आनी तिका सांगलां केन्नाय कितें आसल्यार आमी आसा, कोण ना तांकां आमी आसा, देव आसा, कांय भिवपाची कांय गरज ना. आसा सगळें सारकें आसा मगे. आनी तिका हेंय सांगलां हांवें, ती 70 वर्सां तिका हें आसा, केन्नाय गरज पडली आमगेली एम्बुलन्स बीन वापर, तिका हाडून पावून हें करता. तुमी एम्बुलन्स दवरलेली आसा पयलीं? एनी टायम सामक्यो एम्बुलन्स दवरल्या आमी हांगा. फूल शिरोड्याच्या लोकांक आमी एम्बुलन्स दवरल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. कोणें वापरपाची आमचे पयर हांगा कारवार सुद्दां वचून आयल्या, फ्री ऑफ कॉस्ट कारवार व्हरून पेशंटाक व्हरून आयल्या. GMCन वता, चालू आसता आमचे एम्बुलन्स. सो ह्या घराची स्थिती जी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडली आनी एक दाखयलें, रिपोर्ट केलें स्वप्नेशान, ताजेर हांव सामको हें जालें, वायट दिसलें म्हाका. आनी ताजे खातीर तें हांवें करपा पावलो. म्हाका गोमंतक टीव्ही आनी तांचे सगळे स्टाफ आसा तांकां थँक्यू म्हणून दिसता, कित्याक तांच्यान एक ट्रूथ हाडलें आनी विथ दॅट ट्रूथ आमी तें सगळें बरे भशेन रिजॉल्व केलें. हांगसरल्या समीक्षा नायक हिचे घराचे जी स्थिती जाल्ली ती गोमंतक टीव्हीन गेल्ल्या आयताराक उजेडात हाडलेली आनी तेजी ती दखल सोशल वर्कर, स्थानीक सोशल वर्कर जो शिवप्रसाद शिरोडकर हेणी दखल घेवन हांगा तिचे घराची रिपेरींग फूल करून दिल्लें आसा. सद्याक तेणें आनी सपोर्टूय तिका केल्लो आसा आनी ज्या ज्या वेळार तिका गरज पडटली हॉस्पिटलान वचपाक किंवा आनी ट्रिटमेंट घेवपाक तेन्ना तिका आपूण एम्बुलन्स उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन तेणें दिल्लें आहा. समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर हेणी घराची आपली दुरुस्ती केल्ले बद्दल समीक्षा नायक हेणी आपल्या एक समाधान व्यक्त केला. तशेंच ताका एक बरे आशिर्वादूय दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कारवीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This
is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.